गोंयांत जंगल राज चालू आसा. गृह खातें पुरायपणान कोसळ्ळां. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक पुलिसांक अपयश आयलां. गोंयांत दिसा उजवाडा लुटमार जावपाक लागल्या. गुन्यांवकारांक आतां पुलीस आनी कायद्याची कसलीच भिरांत उरूंक ना. काँग्रेसीचो फुडारी मोरेना रिबेलोन सडेतोड आरोप केला. गुन्यांवकारांक धरचे सोडून पुलीस एनजीओच्या वाटेक चड वतात. वचून आयिल्ल्या आमदारांच्या आदेशा प्रमाण पुलीस आपल्याक जाय तशें वागतात अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय मुखेली अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा सांगता. जाल्यार सांकवाळा बेकायदेशीर धंद्यांचें केंद्र जालां हाचेर पुलीस आनी वेचून आयिल्ले आमदार कसलीच कारवाय करिना असो आरोप वालेन्सियो सिमोयस हांणी केला. These criminals have no fear. तांकां कसली कायद्याची भिरांत ना. Because if you see in that Siddhi Naik case, that case is already closed without proper investigation. A 19-year-old girl was found semi-nude in the Kalangud beach without a poor little girl. She was from a poor family. म्हळ्यार ताका कसली न्याय मेळ्ळो ना. She was just the case is full hushed up आनी close करून उडयली case. So unless it is some top big wigs of the BJP or something, then the investigation is serious. अशे पुलीस टार्गेट कोणाक कोताय गोंय सांबाळटाय तांकां टार्गेट कोताय. NGO जावं एक्टिविस्ट जावं आज पयलो मुद्दो पयलो आसतले अवेरनेस आमचे माथेचेर तशेंच ओल्ड गोवा इलिगल बांगलो डबल ट्रॅकिंग खोल तेजेर एक अवेरनेस प्रोग्राम केल्लो संडे इन आसोलना वे द परमिशन वॉज नॉट ग्रांटेड. आतां हो सरकार जे एक्टिविजम करता न्हू तांकां तडीपार करपाक मुखार सरला. दे आर सेंडींग देम इन्क्वायरीक आपयता आनी मागीर सम आय थिंक एक्सटर्नमेंट बी जाय जाणांचे एक्टिविस्टांचे घायलां आज हो सरकार अशें. इफ यू रेज युअर वॉयस दे स्टॉप इट बाय फायलींग अ केस फॉल्स केसीस वो चाप्टर केसीस आनी मागीर तुका कलेक्टरान तडीपार केसीस वगडपाचे. दीस इज वॉट आजचो हो BJP सरकार कोण वॉयस भायर हें चलना आयचे गोंयांत. हें बंद जावपाक जाय आनी आमी लोकांक उलो मारतात ओगे रावनाका जागे जायात भायर सरात भियेनाका. सांकवाडे आनी एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा कंप्लीट कॉलेप्स आसा. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स आहा in Murmungao. So we appeal to the Home Minister to act because the citizens in Kortani has been vigilant and raising this issue, but there is no action. Now who is to be blamed for this? When people's hard-earned money, like he said, Kankana, there are people who are using gold chains or bangles for the last 30 years on their hand or on their neck. That has been robbed today. So this is the irony. People's lifetime saving is been robbed because of failure of the administration to act. So when will the administration act? When will Goa be safe for Goans or for tourists? And when this need to be stopped on priority. In fact, a committee need to be set up as to how these ammunitions have landed in Sankwad. How many illegal guns are there in Goa? What action will the police take? What action will the Home Minister take? And see that in near future, no such incident will happen, because